जे ह्या तालुक्याची दूरगामी सेवा करतले जे प्रोजेक्ट जेतूनसून मोठे बेनिफीट मेळटले अशे प्रोजेक्टाचेर जर दुर्लक्ष जातले 5 वर्सां जर तांकां न्यायच मेळचो ना हांव सुरवातीक धरी की ओके 5 वर्सां ना आतां फुडलीं 5 वर्सां हांव घेतलो आणि म्हाका एश्युरन्सूय मेळ्ळो म्हाका खात्री आसली पूण ते जर मेळचे ना जाल्यार म्हाका ते प्रोजेक्ट हे जास्त महत्वाचे पक्षाय पेक्षा. लास्ट एक प्रश्न विचारता की इन केस म्हणजे येणाऱ्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने तुमचे कामकाज चालू असा त्या पद्धतीने तुम्ही निवडून येतले निवडून तुम्ही अपक्ष म्हणून येतले मागीर खंय वयतले. एक मिनिट तेकाच एक आणि एक ॲडिशनल क्वेश्चन विचारता. इंडिपेंडंट आता जवळजवळ 15 जण इंडिपेंडंट तुम्ही आसा इंडिपेंडंटाचोच चीफ मिनिस्टर नासतलो न्हय. म्हजे कडेन गेले 3 दीस सकाळचो हांव 7:30 भायर सरता ताच्या पयलीं 7 पावणे 7 अशे वेगवेगळे इंडिपेंडंट उमेदवार गोंयभरांतले येवंक लागल्यात. गेले 3 दीस 3 जाण येवन गेल्यात. तांचे आग्रह आसा की हांवें एक इंडिपेंडंटाची टीम करची म्हणून आनी फुडें वचचें म्हणून. पूण हांवें म्हटल्यार पयलीं येवया रे पयलीं निवडून येवचें शिता आनी मीठ कित्याक. पूण हे फावटी मोठ्या प्रमाणात गोव्यात इंडिपेंडंट्स निवडून येतले आनी इंडिपेंडंट निवडून येतकीर तांकां कोऑर्डिनेट करपाची जबाबदारी म्हाजेर आसतली ती हांव प्रामाणीकपणे करतलो. जशें हांवें पक्ष हांगा उबारपाचें काम केलां तशीच जोखमीची जबाबदारी ही आसूं शकता. बीजेपीन वयचें ना न्हू. बीजेपीन वचपाचो प्रश्नच ना. बीजेपीन हे तरी लोक आसा पर्यंत ज्या लोकांनी घाण केल्ली आसा आनी ज्या लोकांनी पक्ष पुराय बदनाम केल्लो आसा आज यंत्रणा तांचे कडेन आसा पयसोय तांचे कडेन आसा त्यामुळे तांकां कांयच तें दिसना. म्हाका खात्री आसली की दिल्ली कडल्यान म्हाका न्याय मेळटलो म्हणून हांव कॉन्फिडंटली सांगी. पूण हांगासर म्हाजी खूब इच्छाय आसली की गेली 4-5 वर्सां हांगा जी ताणें बजबज पुरी केल्या संघटनेत आनी सरकारांतूय ती पुसून काडपाची धुवन काडपाची ती कमी करपाची जबाबदारी ही म्हजेर आसा ही हांवें मानसीक तयारी दवरलेली. पूण ताचे खातीर काही जाणांचो चड डाव आसलो की ह्या माणसाक कसो तरी दूर दवरूंक जाय आनी जे प्रभारी वगैरे कोण कोण आसात तांकां सगळ्यांक लागीं करून कन्विन्स करूंक जाय की हो कसोच निवडून येवचो ना आनी हो फुडल्या 5 वर्सांत आसूंक जायना. ही जेन्ना ताणें भुमिका घेतली ही म्हाका लक्षांत आयली आनी ते सक्सेस जाले तेन्ना हांवें ही बंडाची भाशा बंड हो म्हज्या तोंडांत सोबाना. हांवें सादारण बंड करतात हे कितें आसात बंड करप आनी कितें तरी मेळोवप न्यूसन्स व्हॅल्यू दाखोवप आनी मेळोवप अशें आसता. हांवें म्हाका पार्टीन खोटायलो लाथाडलो तुडयलो अजुनूय म्हाका तांच्या बद्दल अपशब्द वापरप वायट शब्द उलोवप हे म्हाका कठीण जाता. पूण म्हजो खंय तरी स्वाभिमान डिवचलो गेलो. म्हजो स्वाभिमान हो पेडणेकरांचो स्वाभिमान अशें हांव धरतां. प्रातिनिधीक स्वरुपांत हांव धरतां कारण पेडणेकरांच्यो काही म्हत्वाच्यो ज्यो गजाली आसल्यो त्यो हांवें 17च्या पयलीं हांव मुख्यमंत्री आसतना हांगा बेरोजगारी उडोवंक जाय कमी करूंक जाय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक सिटी सारको प्रोजेक्ट तो तेव्हा तेचें महत्व कोणाक युवकांकूय कळूंक ना पण आतां कळलें आसा. 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ताब्यात आयटीक दिवन ती कशी फुडें चलूंक जाय आसलें गेल्या 5 वर्सांत कांयच जावंक ना. उदकाची समस्या आरोग्य क्षेत्राची समस्या अशे अनेक गोष्टी आसात ज्यो आवश्यक आसात पेडणेकारांक आनी म्हाका दिसता की ज्या उदात्त हेतून हांवें त्यो पेडणेकारां खातीर हाडल्यात मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेक जेचो बेनिफीट जावंक जाय त्यो जेचेर शासनान खर्च केला तो खर्च जर त्यो फुडें व्हेल्यो ना जाल्यार तो खर्च पाणयान गेलो मातयेन गेलो तेचो उपयोग कांय ना. आनी हांव तो खर्च सरकारचो खर्च करप वाया वचपाक हांव जबाबदार आसतलो अशें म्हाका दिसता. तें पातक म्हज्या मत्यार येवंक जायना म्हणून हांवें चल म्हाका बंड करून कितें पदरांत घेवपाचें ना. म्हाजे कडेन तसो
आमचो महाराष्ट्राचो जो माजी मुख्यमंत्री हांगा प्रभारी म्हणून आसा, हांवें राजिनामो दितकीर ते पावले म्हजे कडेन. म्हणजे हांकां किंमत केन्ना कळटा, गेल्या उपरांत गेल्या नंतर कळटा. आसतना किंमत कळना. आसतना जेका फोन करतकीर जो घेवंक जमानासले ताका, तो धांवत सकाळच्यान 3-4 फावटी फोन करून अखेर कसो म्हाकाच बरें दिसना आमचो प्रभारी तो, हांवें राजिनामो दिलो म्हणून हांवें काय ताच्या बद्दल हांवें काय कटुता त्याच्यात हांवें दवरूंक नासली. प्रत्येकान आपापलो रोल केलो. तांचो तो रोल करता आसतना कदाचित ते म्हाका समजपाक कमी पडले, म्हाका वळखपाक कमी पडले. जेन्ना पार्सेकरान राजिनामो दिलो तेन्ना म्हजेर सोडलो. आनीकूय काही थ्रेटनिंग, कशें फुडें हें जावं शकता तुजें, हें करणारे काही फोन महत्वाच्या व्यक्तींनी म्हाका केले. पूण हांव कुस्कूट ताका किंमत दिना. कारण हांवें म्हजेर खंयच कसलो बारीक सुद्दां डाग लावन घेतलेलो ना. कोणें म्हाका खंय तरी वट्टलो पडूं दी, वटपाक तात्पुरते खंय तरी हें जावं शकता. पूण आतां जनते भितर गेल्यामुळे जनतेचो म्हजेर पूर्ण विश्वास बसलो आसा. कसलेंय बगलाट हाडपाचे सुद्दां प्रयत्न केलो जाल्यार ताका मांद्रेची जनता, ह्या मतदारसंघातली जनता कशीच भीक घालची ना हाची म्हाका पूर्ण खात्री जाल्ली आसा. म्हाका खरें म्हणजे हांगासर ताणें गेली 5 वर्सां जी घाण केल्या ती मनोमन म्हाका दिसता की गोंयांत ती सोबणारी ना. आनी कोणें तरी इनिशिएटीव घेवन ती निवळ करूंक जाय, क्लीन करूंक जाय. हांव म्हाज्या सारको मनीस त्या रुपान हांव थंय पळयतालो. म्हजेर ही जबाबदारी आसा, ही खांद्यार म्हज्या जबाबदारी येतली अशें म्हाका म्हजे मुर्खपणाचे हें दिसता, म्हाका अंदाज दिसता. पूण ताणें ते ना आमकां ह्याच घाणीत रावूंक जाय, हेच्या पेक्षाय आमी घाण करतले, आमी घाणीन ह्या गोंयांक लोळयतले आनी आमी भितर लोळून घेतले. तो चिखल कालो बीन आसता तो वर्सांतून एकदां आसता. हाणें ते 5 वर्सां दवरप अशें हांगासरल्या काही महर्शी जे हांगा आसात ताणें ठरयल्लें आसा. आनी ताचो हो परिणाम जाल्लो आसा. ताका आमचे वरिश्ठ बळी पडलेले आसात. हांव सांगता, ह्या इलेक्शनांतसून ताणें 22 ताणें 44 सुद्दां जरी म्हटलें तरी ताचो कांय उपयोग ना. तुमी पांया पोंदा कितें आसा हेचो विचार करा सभाघ्यानो. आनी मागीर हेचो जाग्यांचो जागा ज्यो आसात